I would only say की कोड ऑफ कोमुनिदाद जो आता कमिशन जे बसयल्ले आसा आनी तातूंत आमी पळयता रेग्युलेशन्स वी हॅव टेकन अ लॉट ऑफ सजेशन्स इनपुट्स विल बी टेकन एज फार एज सॅलरीज इज कन्सर्न द स्टाफ वीच इज देर साऊथ गोवाक फक्त साऊथ गोवाक म्हाका दिसता जवळ 27 स्टाफ आसा we will examine the issue. I think this has to be spoken to Chief Minister and the government decision जातले ते. But Code of Komudat Commission जे बसयल्ले आसा तातून various other issues are there where like what he is saying 4 वर्सां मागीर कितें जातले 4 वर्सां पर्यंत स्पीकर सर कोमुदादी कित्याक काय करचे ना so they may have to look at disposing some liquid assets to create some fund. कोमुदादी कांयच करचे ना कोमुदादीक सगळें जाय की सरकारान केल्ले आनी दिरेमा कांयच पे जावचो ना अशें जायना Direma समज आसा is based on their own income. Direma is not calculated by administrator वयर बसून. That particular direma, Speaker sir, I think somewhere government and पांय सकल दवरचो पडटलो. We will examine this whole issue. And maybe what he said, ताजोय advice भरपूर घेता हातून कित्याक he's got a lot of knowledge on this particular subject. 3 ते 4 म्हयन्या भितर we will try and address maximum issues. Speaker sir, honorable श्री कालू सलमेदा supplementary जावंकूच ना मरे 3 जाले कसले तेच स्थितीन ते स्पीकर सर एकूच लास्ट विचारता स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान रिप्लाय दिला हांव एकूच तेका नजरेक हाडूंक सोदता की तेणें म्हटलें की दिरामाचे पयशे घेवन ते फारीक करपाक जाय हांव मानता दॅट इज द रोल ऑफ द दीस ते कोमुनिदादीचे बिल्डिंगान जो एडमिनिस्ट्रेटर बसता ते कोमुनिदाद सोडून दी कोमुनिदादान पयशे दिराम दिवना हें दिवना ते सोडून दी ते बिल्डिंग जे येदे व्हडले मडगांव बिल्डिंग आसा कोमुनिदाची परिस्थिती बिल्डिंग पळोवपाची ना स्पीकर सर ते बिल्डिंगेन बसतात तेजे रेंट घेवपाक ताका कॅपेसिटी ना कोणूय जावं तो कोमुनिदाद आय एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इंडिविज्युअल पीपल तरी ते दॅट रेंट ऑल्सो ही कॅनॉट टेक तूं आतां कोमुनिदाद ब्लेम करता की कोमुनिदान दिराम फारीक करूं ना म्हूण तें जावना हांव तुका एक स्पेसिफीक विचारता तुजो गव्हर्मेंट ऑफिसर थंय बसता आनी ते गव्हर्मेंट ऑफिसराक थंय ऑलमोस्ट 7-8 पीपल आर देर यू विल सी रिप्लायज ऑफ अदर क्वेश्चन्स आर देर ऑफ मायंड वेर 8 प्रॉपर्टीज आर देर वेर रेंट इज नॉट बीइंग पेड. So you forget the Komunidad, your officer himself is not bothered about collecting the rent from those people who are not there, not renewing that. So Speaker sir, I only want to ask whether this will be also taken care, whether the rent will be collected from those people so that it becomes the fund of the Komunidad. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, जे officer asa leaving Goa State Cooperative Bank, who is paying some minimal rent, the balance are not been paying. तांचे लीज एग्रीमेंट तातूंत एग्रीकल्चर ऑफिस आसा संस्कृत प्रचनी सभा आसा कस्टम सेंट्रल एक्सायज आसा प्रायवेट 2 एंटिटीज आसा आनी ऑफिस ऑफ फ्रीडम फायटर्स आसा. आय थिंक रेव्हेन्यू मेकिंग करपाक कोमुदाद एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल पूण ताज्या खातीर स्पीकर सर फूल टायम एडमिनिस्ट्रेटर जावपाची गरज आसा. सद्या देर आर एडिशनल चार्जीस वीच आर बींग हेल्ड सो वी विल स्ट्रीमलायन दीस एक्टिविटीज कित्याक चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी एक स्ट्रीमलायन करपाक प्रोसेस सुरू केला 3 म्हयनेच जाले. आय थिंक वी विल put this in place and some inputs what he is giving is very good that administrators also have to be responsible for this. We will ensure that this is done. Speaker sir Kallu Salmeda Speaker sir इतले सांगता Kallu Salmeda प्रश्न विचारना हांव फक्त सांगता तू जस्ट वदरच्यान डिस्कशन चल्ला आमी लावीन Kallu Salmeda प्रश्न मागीर डिस्कस करू येता मागीर डिस्कस Kallu Salmeda. Speaker sir, I want to ask the minister, Speaker sir. Ata this case, every minister on 27th of July 2016 refer केलेली action घेवपाचें म्हणून. मागीर 13 December 2016 a committee form केले. मागीर 5th June 2017 committee meeting घेयल्या. Speaker sir, आता हिंगा एक case of fraud, हिंगा एक case of forgery. So then, why it has taken 1 year, Speaker sir? And एक minute, let me ask something. Speaker sir, I want to ask the minister one more thing. 1 year कितना लागला? And how many cases are pending of fraud, forgery, irregularities? Any more cases are pending in the administrative office that action has to be taken? Speaker sir, कालूज बाबा आताच सांगला 5 जुनाक समज निलेशाक आतां सांगला 5 जुनाक समज कमिटी फर्स्ट मीटिंग जाल्या 3 म्हयन्या भितर वी विल एड्रेस दिस इश्यू. He is making a charge saying that it is a forgery that will be proved only after the inquiry. As of today, it is only an allegation. So once the report comes of the inquiry, then we will initiate action due. As regards to किद्याक पयली जावना कमिटी जाल्या जातकर immediately कोर्ट लागला. But 1 year. अरे जेन्ना inquiry 5 मरे डेटी
डेटी तरी वाज काढलो. It's a government process. But now what has been formed, I'm assuring you within 3 months we are doing it. Speaker sir, inquiry आणि कोडाक किती संबंध स्पीकर सर? Wrong answer is the speaker sir. Speaker sir, inquiry बाब निलेश काब्राल हांव सांगूक सोदता. मान्य सभासद बसून घेत. ताका खासता एक कडेन आणि खरपयता आणि एक कडेन. निलेश काब्राल आमचो स्पीकर सर, स्पीकर सर, मिनिस्टर cannot reply the manner, speaker sir. Speaker sir, how you can reply that manner to a colleague of mine? Speaker sir, deputy collector. It's the wrong way, speaker sir. He can't address a colleague like that, speaker sir. Speaker sir, deputy collector is in charge of holding an additional charge with as an administrator. Due to election, they were busy with elections. Code लागिल्लो आशिल्लो ताका जावना. 5 जुनाक एडिशनल कलेक्टरान पयली इन्क्वायरी घेतली. हांव तुमकां सांगता 3 महिन्या भितर सोंपयता. आनी कितें जाय तुमकां? अरे तू आनी कितें जाय म्हणल्यार स्पीकर सर, स्पीकर सर आमकां आनी कितें जाय म्हणल्यार आमी प्रश्न विचारला स्पीकर सर की तेणे I appreciate that he is going to do it. He has told that he will take me, speaker sir. I am not saying that, but I am only saying. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर दिता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता वी आर ऑल ऑनरेबल मेंबर्स. आवाज वाडयलो म्हणजे एखादो आर्ग्युमेंट जिखलो अशें जायना. सगळ्यांनी ताळ्याक मातसो डेसिबल मिटर आपलो बसोवपाची गरज आहा. प्रश्न तो बरो विचारता, पण आवाज इतलो वाडयता की लोकांक दिसता तो झगडटा म्हणून. त्यामुळे गरज नाशिल्ले नाका आशिल्ले मिसअंडरस्टँडींग मागीर जातात. त्यामुळे म्हजी विनंती आहा सगळ्या मेंबरांक की व्हडल्यान तापून उलोवपाची गरज ना. आयकूंक येता सगळें. आमचे कान भेरे जावपाक लागल्या. स्पीकर सर, श्री अलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो. स्पीकर सर, सीएमाक आयकून सोका उलयता. सोका उलयता. आतां गेले ते 5 वर्सां आमी एकूच क्वेश्चन आमी विचारतात कुमदादी इश्यूचेर. आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीस मिनिस्टर दीस आन्सर की बाबा तें कमिशन हें केलां, अपॉयंट केलां, कुमदादी इरेग्युलरिटीज. आय एम कमिंग टू द पॉयंट. आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. आय ओनली वॉन्ट वन एश्युरन्स फ्रॉम दीस मिनिस्टर की फ्रॉम द गव्हर्मेंट बाबा तेगे टेन्युरांत एक तर केस लॉजिकल एंडाचे होवन तो कोत्तलो म्हणून तेजें एक्शन घेतलो म्हणून. कित्याक हें कंटिन्युएशन ऑफ करप्शन जाता. नॉट बिकॉज आय एम नॉट ब्लेमिंग द गव्हर्मेंट, आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी. हें पळय कंटिन्युएशन पड जालां. ते कुमदाद आनी काबार जायत आहाय. तें बिल्डिंगूय सारकें डेप्लेटेड जालां आहा. दॅट कुमदाद सॅलरी ना. तो म्हणटा 4 वर्सांनी आपूण सॅलरी दितलो इल्ले ग्रांट्स करून. हांव म्हणटा 4 वर्सांनी ताका दितलो इज लायबिलिटी ऑफ 1 year. Not 4 years liability made into 1 and then given in 4 years. Now all these issues have to be tackled. Now Derama is one issue which you cannot blame the Kumnidaj. Some Kumnidads have no income, the budgets are made, no incomes are there. Anyway, I want only one assurance. Don't answer me anything. One assurance, in your tenure, you will take one complaint to logical end and see that action is taken and see that there are changes in the Kumnidaj of Goa, because all these years we are getting the same answers. स्पीकर सर, वो सरकार सारको ट्रान्सपरंट आनी अकाउंटेबल आसा लोकां कडेन. विशय सेरुला कुमुदादीचो आशिल्लो तो आसा. कोलवाळे कुमुदादीचो पयर आयलो तो इमिजिएटली एक्शन घेतलें ड्युरींग डिमांड. आय विल टेल हिम वॉट वी हॅव डन. ही इज अवेअर अबाउट इट. सो एज फार एज एक्शन इज कन्सर्न इन दिस टायप इश्यूज गव्हर्मेंट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. तुवें जो इश्यू दिला वी आर नॉट टॉकिंग. इट्स अ इन्क्वायरी विच इज देर. लेट द इन्क्वायरी रिपोर्ट कम. आफ्टर दॅट वी विल एक्ट ऑन इट. एक्शन 100% विल हॅपन. हे तुका एश्युरन्स आमी दिवंक शकता. तारांकीत प्रश्न क्रमांक. एकूच मिनिट. ग्रांट पॅटर्न ताका समजुना. 16-17 बेस धरले आमी रेट आणि त्या रेटी प्रमाणे वी आर स्प्लिटिंग इट इंटू 4 years ऑफ गिविंग द पर्टिक्युलर ग्रांट. दॅट इज ग्रांट इन एड गिवन. सो पहिल्या वर्सा 75%, मागीर 50%, मागीर 25% आणि मागीर दे हॅव टू बी सेल्फ सफिशियंट. इट इज ग्रांट पॅटर्न. राव मरे ऐक रे. इट इज अ ग्रांट पॅटर्न वेर 16-17 100% मेळटले. 17-18 जो खर्च आहा ताका 75% मेळटले. मंत्री अशें स्टेप वायज कमी जायत वतले. 4 वर्सान भागून दिवचे ना. त्या वर्साचो खर्च पयली 100, मागीर 75, मागीर 50, मागीर 25. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री नीलकंठ हळणकर. सर, अभी permit to ask question number 4B. 4B. No, Speaker, 4C. No, it is 4B now only. 4B, yeah. 4B. Same. 4B का 4C? 4B. 4B only. 4B. B. Yeah, same. Speaker sir, reply as per computer print. Speaker sir, reply dila jano. A, whether there is a construction survey number 402, yes. Whether second, whether government has issued any conversion sanad. No.
तिसरे दिला तेजेरूय म्हणटा ते एज पर कोमुनिदाद एक्ट आमच्या रेव्हेन्यू एक्टा प्रमाणे एक्शन घेता. फोर्थ, द डिटेल ऑफ ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी bearing survey number 402. Name is Angelina Lobo, Pasco Lobo and Francis Pires. Then 4C was whether the property has been transferred to a third person. Magir I mutla, and then indicate a name Purushottam Madhav Sargokar. Maka vicharuk jaye ki in 2003 ह्या 3 ओनरांनी पहिली केस घातलेली एज पर पंचायत क्वेश्चन नंबर 4C की तेन्ना केस घातलेली फक्त सर्वे नंबराच्या हितून ती भायर उडयल्ली. आतां हो साळगोकर म्हणटा तो तेणे 26 फेब्रुवारी 1976 सेल डीड केल्ली. तेज्या उपरांत 8/7/1982 रेक्टिफिकेशन डीड केल्ली आनी ती रेक्टिफिकेशन डीड कशी आसली की 3/6/7 पयली सेल डीड केल्ली. रेक्टिफिकेशनान तेका 401/2 तेंच्यांनी केल्ली. पूण आतां हे जे नांव येयलां ह्या 2 ओनर सेपरेट, सर्वे नंबर सेपरेट आनी ही जी कन्स्ट्रक्शन आहा ती 402 आहा जी 10,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आहा आनी ती ऑलमोस्ट अशी आहा की म्हाका दिसता 7-8 कमर्शियल दुकानां, शोरूम्स, 3 बंगले. आतां हो प्रायवेट ओनर जो आहा ओरिजिनल तो कंप्लेन करता, खंयच्या ना खंयच्या मार्गान ती भायर उडयतात आनी ह्या मनशाचे तुमी दिला त्या प्रमाणे प्रश्न कितें सर्वे नंबर तेजें नांव चडना हेजेर. ते कशें कितें चललें? तुका स्पेसिफीक कितें विचारपाक जाय तेच विचारात. अंडर म्युटेशन एक्ट सर्वे नंबरान नांव कशें आयलें? कशें चडलां? मान्य मंत्री. सर्वे नंबराचें नाव एज पर म्युटेशन स्पीकर सर प्रोसेस कॅरी आउट केला आनी नांव आयलां. म्युटेशन प्रोसेस जो कॅरी आउट करचो पडटा ताज्या प्रमाणेच करून ताजें ओवरऑल नांव आयिल्लें आसा. स्पीकर साहेब मिनिस्टर सांगूंक सोदता एज पर प्रोसेस ना. हांव तांकां ही सेल डीडी दिता 1/14 दिता. तेंच्यांनी तेजेर इन्क्वायरी करून एक्शन घेता. कारण 10,000 नॅशनल हायवेर जमीन आसलेली एका मनशाची बळकावप, दादागिरी करून याडप आनी ऑलरेडी तेंचेर केस घातली. पंचायत डायरेक्टरान आमच्या एरर इन सर्वे नंबर म्हणून काडप आनी ती कन्स्ट्रक्शन तशीच आसप आनी मोठी म्हणजे सादारणचो आतां प्रेझेंट मार्केट व्हॅल्यू इट वील बी 12 crores रुपीज आनी हें जावंक शकता. आनी हांव विचारूंक सोदता हेका आमचे कडेन कलेक्टर आहा, मामलेदार आहा, तलाटी आहा, एकूय चॅक लिस्ट घालूंक ना इतक्या कन्स्ट्रक्शनाचेर. बिनदास कनेक्शनां घेतात इलेक्ट्रीक वॉटर ज्यो शहरांनी पासून जावंक शकना ह्या प्रमाणाची कन्स्ट्रक्शनां. आनी जरी आमचे गोंयकार भायर रावले जायत, घर सोडून दुसरे कडेन रावले जायत जाल्यार ती बळकट दिवप काय ना. ह्या खातीर म्हाका जाय मिनिस्टर तेजेर एक्शन कितें घेतलो आनी कितक्या तेंपान घेतलो, नेचर ऑफ एक्शन कसलें आसतलें? स्पीकर सर म्हाका दिसता आतां थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज बिकमींग प्लेस फॉर ऑल इलिगॅलिटीज. फाटले 5 वर्सां आमी स्क्रॅपयार्ड पळयताले. पयलीं कोलवाळे आयली, कोलवाळे येतकर थिवी कुमुदाची कंप्लेन आयली. आतां 402 काय 401ची कंप्लेन आयल्या. म्युटेशन प्रोसेसाक स्पीकर सर समज कितें इश्यू आशिल्लो एज पर लॉ समबडी शूड हॅव गॉन एंड put his part on it, which has not been done. ताज्या खातीर म्युटेशन प्रोसेस हॅज बीन कॅरीड आउट. ताका समज दिसता कितें वेगळें जालां जाल्यार यू मे गिव मी द पेपर्स वॉट आर दे, वी वील एग्जामीन इट एंड वील टेक इट अहेड. नाही 100% जालां काय दुबाव ना. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन इलिगल आसा, जेन्ना पार्टी ओनर एप्रोच जाता, डायरेक्टर पंचायत BDO तेंचेर एक्शन जायना आनी काही लोकांक कशें आसता की सगळं हे कितें फॉर्मेलिटी खबर आसना. ही 100% फ्रॉड केस आहा, चिटींग केस आहा. तेजेर हांव तुमचे कडेन मागता की थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी इवन तेजेर 420 FIR गव्हर्मेंटा थ्रू जावंक जाय. जर आमी अशा लोकांक समज प्रोटेक्शन दिना जायत जाल्यार जे आमचे लोक भायर येणारे आहा हेंच्यो प्रॉपर्टी कोणाचे कोणूय खातले आनी आमचे गव्हर्मेंट सदांच पॉलिटिशियन करप्ट म्हणून येता. मागीर त्या पेक्षा असले येदे मोठे फ्रॉड हे जावकूच जाय. स्पीकर सर
देर आर ऑलरेडी 7 चेकलिस्ट मेड. 7 चेकलिस्ट ऑलरेडी आमी दिल्ले आसा. 7 जाणांच्या नांवांचेर चेकलिस्ट गेला कित्याक अंडर सेक्शन 33 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड कन्वर्जन नाशिल्ल्यान इलिगल कन्वर्जन जाला म्हणून आमी धाडिल्ली आसा. आतां तूं जी म्हाका म्युटेशन सांगता, म्युटेशन इज द पावर ऑफ द मामलेदार, इज अ कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. आनी तुमी समज तेन्ना ती चॅलेंज केल्ली विदीन दॅट पर्टिक्युलर टायम वेन इट केम अप, हें म्युटेशनूच जावचें नाशिल्लें. पूण जरी तूं म्हाका सांगता की कितें पेपर आसा म्हणून, आय वूड रिक्वेस्ट द मेंबर टू प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. वी वील एक्झामिन इट. आनी ते समज इन्व्हेस्टिगेशन तें करपाची गरज असली, वी वील डेफिनेटली इन्व्हेस्टिगेट. या हांव फक्त एकूच सांगूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक, ती चॅकलिस्ट आतां पळय 7 सांगता, ही जेन्ना असेंब्ली क्वेश्चन गेल्या उपरांत चॅकलिस्ट आहा. आनी हें दाय जे खंयना स्पीकर सर, तुमी माडेलान बस स्टॉप आहा थंयसर पळयल्या पळय ती बिल्डिंग्यो आनी शॉप, आख्खो वाडो शॉपाचो आहा पळय 7-8, ते सांगता तुमकां हांव. मेन रोडाक, मेन हेचेर हायवेचेर जमीन आसलेली लोकांची. तेन्ना हें हांव पेपर सेल्डीडी हे सगळे टेबल ऑफ द हाऊस दवरता आनी थरय इन्व्हेस्टिगेशन करून जाता ते बेगीन न्याय दिवचो. स्पीकर सर, म्हजें एकूच म्हणप आसा की एवरीथींग डेप्युटी कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, पूण पंचायत ऑल्सो शूड शोल्डर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन्श्युरिंग दॅट सच इलिगॅलिटीज डू नॉट कम अप. वॉर्ड मेंबर आसतलोच पंचायतीचो, मागीर पंचायतीच्या वॉर्ड मेंबरान दोळे धापले आसतले की हे इलिगॅलिटी घरां बांदपाक एक दिसान काय जायना. 2-2, 3-3 वर्सां घर बांदपाक घेता आनी पंचायत कांयच करना. आय वूड एक्चुअली रिक्वेस्ट माय आमचो मिनिस्टर फॉर पंचायत की तो अमेंडमेंट जो घेवन बसता, ह्यो गजाल्यो ताणें घेवपाची गरज आसा. कित्याक दीस टायप ऑफ थिंग्स, एवरीथींग एट द एंड ऑफ द डे, सेक्शन 33 ऑफ लँड रेव्हेन्यू कोड, इलिगॅलिटी केली म्हणून डेप्युटी कलेक्टर. वी वील एक्झामिन दीस केस. पूण दीस इज बिकमिंग अ कॉमन इश्यू एव्हरीवेअर स्पीकर सर. ताज्या खातीर ह्यो गजाल्यो म्हाका दिसता पंचायतीन आनी तुमी तुमच्या सारकेल्यांनी आमदारांनी थंय घेवपाची गरज आसा. हे ऑलरेडी पंचायतीक नोटीस काडली. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान उल्लेख केलो म्हणून हांव सांगता. 4 B तेजो प्रश्न आशिल्लो एस सब्जेक्टाचेर, 4C म्हाजो प्रश्न आशिल्लो. आतां थिंगा कितें जाला, इट इज नॉट दॅट पंचायत हॅज नॉट टेकन एक्शन. पंचायत प्रोसिडेड टू टेक एक्शन, बट इन्स्टेड ऑफ रायटिंग सर्वे नंबर 402 तेणी बरयला सर्वे नंबर 420 आनी रॉंग प्रोसेस करून लास्ट डिसिजन जाला तेन्ना दे केम टू नो द मिस्टेक. नाव अगेन पंचायत हॅज इनिशिएटेड एक्शन and the action will be taken after the procedure is followed. Okay. Alex Reginaldo, Lorenzo. TV. I know, TV. This is a case where a part of the land has been, sealed deed has been done, and that fellow has gone and put the entire name in the Form 1 and 14, and he is claiming that land is to be, and all these illegal constructions are going on. I want one assurance from the Honourable Minister that if such is the case, that you will take action as per revenue code, because it is a logage but uzurpa korpache. It is like taking over somebody's property. So you will take action. It is. Yeah. So you have to see that demolition notices, see that proper action is taken, and that mutation also which has been done. I want an assurance that you will look into all these issues and take action. That's all. Because this is a land where somebody is trying to take over the land by other means, fraudulent means. स्पीकर हांव तेच सांगला, म्युटेशन प्रोसेस तांणी चॅलेंज न केल्ल्याक म्युटेशन जालां. तुमचे कडेन पेपर्स म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबरान दवरले आतां. लेट अस एक्झामिन इट फर्स्ट and accordingly we will go ahead with it. Yes. Nilesh Kablar. स्पीकर सर मायक पयस दवरता. स्पीकर सर कितें जालें स्पीकर लागीं दवर तूं, हळू उलय. कवी करूंक शकना. इट इज गिवन बाय माय फादर एंड मदर. स्पीकर सर पयस दवरल्यार बरो, मायकूच पयस दवरता, नाल्यार बाबू सारकें मागीर कितें कितें म्हणपा लागतलें प्रेस. स्पीकर सर म्हजें एकूच सांगपाचें आसा स्पीकर सर की इन दीस पर्टिक्युलर 402 in this particular 402 of the survey number, there is PWD land involved also. In the survey, if you go and see, there is a survey number, PWD land is involved. My only, he is a young minister, dynamic, my only request to him, Speaker sir, his government has acquired various lands, and like this type frauds, there must be so many places. My only request to Honourable Minister, like how this has been pointed out, is your collector, deputy collectors are ultimate people, Speaker sir, to acquire lands. Kindly make, Honourable CM has made in a budgetary speech that he is going to take all the government lands, put them to place. I have certain cases in my constituency where PWD does not know which land is acquired. My only request that
government lands are very आमकां ते आतां फुडें मेळचें ना with this land acquisition कायदे. So kindly will you look into an angle like in this case where your department takes all from 1961 onwards, whatever records you have, and see that each of the departments return that mutation partition has to be done, Speaker sir, so that this type of problems don't occur, Speaker. That is my only request to you. Speaker sir, very important. Speaker sir. You can reply together. I also some points. Speaker sir, ह्या हावसांत म्हजो कलीग बाब निळकंठ हळणकरान फाटी कोमुनदादीचेर थंय प्रश्न विचारलो, थंय सिमिलर टायप ऑफ केस आनी आमचो प्रश्न असेंब्लींतल्यान प्रश्न आन्सर वतकीर सुद्दां कोण्याच ऑफिसरान इन्क्वायरी करून रिप्लाय सारको दिलो ना. ही हॅड टू इंटरवेन एंड से दॅट ही विल होल्ड एन इन्क्वायरी. 15 दीस पयलीं आन्सराक वता क्वेश्चन. एटलीस्ट थंय वचून पळोवन कितें पोजिशन आसा ताजेर तरी येवन तांणी तुका सांगपाक जाय न्ही. दीस इज द सेम केस. कन्वर्जन सनद ना, कन्वर्जन सनद नासतना थंय कन्स्ट्रक्शनां जाल्या. हांगा एक सादें घर बांदलें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर कितले 5 टायम्स काय 10 टायम्स कितें पेनल्टी घालता कन्वर्जन सनद फॉर हॅव्हिंग स्टार्टेड द वर्क. आनी हांगा तुजें सगळें इल्लिगल जाता. आतां तो म्हणटा त्या भशेन आय हॅड गॉन थ्रू द डॉक्युमेंट. इवन दॅट म्युटेशन इज अ फ्रॉड. ते कोणे तरी सेल्ली दुसऱ्याच्या नांवार केला आनी ताच्या नांवार म्युटेशन केलां. आनी हे दीस इज नॉट पॉसिबल. कारण खंय तरी तांकां खबर आसतनाच हें, नाजाल्यार तें शक्यच जायना. आनी सगळे जाण ओके आसा. इतली कन्स्ट्रक्शनां जाता डेप्युटी कलेक्टर कोण आहा तांकां कळत ना, तांकां दिसत ना म्हणटा ते. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर जे बाब दिगंबर कामतीन सांगलात ते 2 विशय आसा. म्युटेशनाचो विशय वेगळो, कन्वर्जनाचो विशय वेगळो. एक वाटेन सरकारान रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स म्हणून अलाव केल्या, सब्जेक्ट टू बी द प्लेस बीइंग द प्रायव्हेट लँड. So let us not discuss on your conversion issue right now. Checklist has been done. We will investigate into it. Mutationaचे ताणे जे papers place केला, let us look into it. We have said we are examining it. पण जो निलेश काब्रालान कलिगान आमच्या जो इश्यू केला, स्पीकर सर, इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू एज फार एज लँड इज कन्सर्न. गव्हर्मेंट लँड बाकीचे हाजे आमकां डिटेल्सूच ना. आवर रिकॉर्ड ऑफ रायट्स हॅव नॉट बीन अपडेटेड टू द वे इट इज. इट हॅज टू बी लिंक्ड. वी डोंट नो वेर आवर प्रॉपर्टीज आर. वी डोंट नो वेदर दे आर एन्क्रोच्ड, वॉट एक्सटेंट दे आर एन्क्रोच्ड. आनी ताज्या खातीर ह्या वर्साक आमचे मुख्यमंत्र्याकडे उलयल्ले आसा. आय थिंक रिकॉर्ड ऑफ रायट्स अपडेशन इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज वी नीड टू लिंक इट टू द रिकॉर्ड ऑफ रायट्स. तूं आल्वारा म्हण, गव्हर्मेंट म्हण, खंयचीय म्हण, लिंकूच ना. आनी ताज्या खातीर ह्यो गोश्टी जाता आसतल्यो. वी हॅव टेकन दिस ऑन प्रायोरिटी. I will bring to your notice, Speaker sir, one case where because mutation is not done by the government, Yes. that person has made sale deeds after acquiring also. I will bring to your case. There are so many cases with me I have got. I will bring to you. But only see that only bringing is not a solution. Outcome is required. And since you are a young man, I feel like you will do it. तारांकित प्रश्न क्रमांक 5 श्री राजेश पाटणेकर. I may be permitted to ask sir question by B. Speaker sir, reply as per computer print. Speaker sir, प्रश्न 6 रिहॅबिलिटेड कॉलनीचो आसा. जेचे रिहॅबिलिटेशन तियारी इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर केले. दोडामार्ग तालुक्यातल्या पालये गांवांसून तांकां गोंयच्या हद्दीन हाडले, साळ गांवांतल्या बॉर्डरीचे. स्पीकर सर, त्या टायमार हांवें प्रश्न विचारले तांकां सर्टिफिकेटी दिल्या काय म्हणून. प्रश्न आसा येस म्हणून. त्याच प्रमाणे आयचे मुख्यमंत्री जेन्ना पयल्या फावटी गोंयचे मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तेंच्यांनी तांकां एक मल्टीपर्पज सर्टिफिकेट दिली. ज्या हितून भितून मेन्शन केल्लें आसा की ह्या लोकांक सगळ्यो गोंयच्यो फॅसिलिटी मेळच्यो, तांकां रिलॅक्सेशन दिवचें, तांकां गोंयच्यो गोवा गव्हर्मेंटच्यो सगळ्यो स्किमी मेळच्यो. रिलॅक्सेशन इन रेजिडेंट सर्टिफिकेट, रिलॅक्सेशन टू रजिस्टर देर नेम्स इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रिलॅक्सेशन फॉर इन्कम सर्टिफिकेट, सगळे तांकां फॅसिलिटी दिवच्यो म्हणून. स्पीकर सर, आतां एक प्रॉब्लेम येवपाक लागला. दे आर गेटींग गृह आधार स्कीम, दे आर गेटींग दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना स्कीम. बट स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी स्कीम जी आसा ह्या स्किमीक ह्या लोकांक प्रॉब्लेम येवपाक लागला आहा. तांकां 15 वर्साचो दाखलो मेळटा, पण जो ह्या स्किमी खातीर आवय बापायचो जो 25 वर्साचो दाखलो जाय, 25 इयर्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ती तांकां दिवपाक आयज मेळना. आनी त्या खातीर हेंची फॉर्मां आयज डिपार्टमेंटान अडकलेली आसा. तेन्ना हांव मिनिस्टराक विचारता की ज्या प्रमाणे तांकां बाकीच्या हितून रिलॅक्सेशन दिलें की ह्या हितून मिनिस्टर सरकार तांकां रिलॅक्सेशन दिवंक शकता काय ना फॉर लाडली लक्ष्मी स्कीम. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू आशिल्ल्यान द इश्यू वॉज ऑन रिहॅबिलिटेशन. जी तांकां सर्टिफिकेट दिल्ली आसा, बेजिकली ती सर्टिफिकेट कित्याक दिल्ली तुका? ती दिल्ली कित्याक तिलारी प्रोजेक्टा वेळार रिहॅबिलिटेट केल्ले. आनी इट वॉज अ जॉयंट वेंचर बिटवीन गोवा गव्हर्मेंट एंड महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट. हे रावता बॉर्डरीचेर, पूण तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाक कलेक्टर नॉर्थ हॅज गिवन ऑल दीस रिलॅक्सेशन्स. एज फार एज
25 years is concerned, Speaker sir, म्हाका दिसना this 25 years can be given based on the present thing. बाकीचे relaxation maximum possible government has given them. जेन्ना तांकां 15 वर्सांचे रिलेक्शन दिल्लें आसा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेटीचे तेन्ना तांकां आवय बापायचो 25 वर्सां दाखलो दिवपाक प्रॉब्लेम कितें काय म्हणटा बिकॉज दे आर ऑलरेडी सेटल इन गोवा. गव्हर्मेंट प्लीज मे कन्सिडर दीस केसीस ऑफ दीस पीपल. स्पीकर सर ताका कितें समज आसा ताणें सांगचें मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी विल एक्झामिन इट. दे शूड गेट लाडली लक्ष्मी स्कीम हें म्हाजें म्हणणें. ताजें पुनर्वसनूच हांवें करून घेतलां ताका खबर आहा. तुमी सर्टिफिकेट दिल्ली ताका. हय रे पूण ताका कितें खंयच्या खातीर अडचण जाता ती ताणें जर तूं केली गव्हर्मेंटा कडेन आमी एक्झामीन करता आनी दिता. आतां जो कोण 25 वर्सां रावून ना ताका 25 वर्सांचें सर्टिफिकेट दिवपाक येवचें ना. ताका रिलॅक्सेशन इन अ पर्टिक्युलर स्कीम दिवपाची आसत जाल्यार ती ताणें हें करची पडटली. ते रेव्हेन्यू उत्तर दिवंक शकतात ताजें. आतां समजा लाडली लक्ष्मीक मेळना जाल्यार विमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाक प्रश्न विचारूंक जाय रिलॅक्सेशन दितले काय ना. मेळची कितें इच्छा. स्पीकर सर सेकंड घेवन यो मरे. ओके विशय आहा ते घेवन यो आमी सोल्युशन काडुया हेजेर. स्पीकर सर गोंयान आयले आमी मान्य केले त्यामुळे तांकां कितें बेनिफीट दिवपाची दिवया. स्पीकर सर दुसरो प्रश्न आसा. ह्या कॉलनीक लँड कनेक्टिविटी ना आयदर टू गो टू द दोडामार्ग ऑर आयदर कम टू द साळ. स्पीकर सर जर लँड एक्विशन जर करशात कनेक्टिविटी खातीर तर म्हाका दिसता ह्या लोकांक रोड मेळटलो. आयज थंय कच्चो रोड आहा तांबडो रस्तो आसा ज्याचो मालक हो प्रायवेट आसा. फाल्यां जर ह्या मनशान जर थंय कंपाऊंड घातलें तर ह्या लोकांक फाल्यां दोडामार्गार वचूंक मेळचें ना आनी साळानूय येवंक मेळचें ना. तेन्ना म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान ताबडतोब लँड एक्विशन करचें ज्याचो ऑलरेडी रिपोर्ट साळाच्या तलाटे कडेन आसा. तेन्ना ताबडतोब लँड एक्विशनाचे स्टेप घेवचे. प्रश्न कितें. लँड एक्विशन ऑफ लँड फॉर रोड कनेक्टिविटी. स्पीकर सर एक्विजिशन कितें आसा स्टेटस ताकाय खबर आसा. प्रोक्युअरमेंट पॉलिसी इज वॉट वी आर गोईंग विथ ताच्या खातीर ते जायना आशिल्लें. ताका रस्तोचो कच्च्या रोड तो इशू मरे तुजो कच्च्या रोड आसा ती जवळ जवळ म्हाका दिसता 500-550 मिटराची वाट आसा. दॅट इज द ओनली वे दे आर कनेक्टिंग नाल्यार महाराष्ट्राच्यान कनेक्शन आसा. आनी हो विशय म्हाका दिसता लास्ट 5 वर्सांक बाबा आमचो नरेश सावय वत पुनर्वसनाचो इशू आनी एक्सेस रोडाचो घेतालो. आय थिंक दीस पर्टिक्युलर इशू जे आतां हालीं बील येवपाचें आसा ह्या एखादी असेंब्ली सेशनान ते एकदां बील पास जालें देन अलॉंग विथ अवर चीफ मिनिस्टर वी कॅन हॅव अ लूक एट इट आनी जी गरज आसा करपाची वील एक्झामिन एंड डू इट. थँक्यू. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 6 श्री इजोर फर्नांडीस. Speaker sir, I may be permitted to ask star question number 6C. Speaker sir, reply as per computer print. Speaker, yes, yes. Everyone has boycotted me. Scheme is closed, Alinti. Speaker sir. Speaker sir. Shortcut विचार. See, there are many plots which were earmarked for the poor people. आता उतुरले कितलेच रिवर्ट बॅक जाल्यार कोणेच कंस्ट्रक्शन करना. What are you going to do with that land? Any specific area or all over? I'm talking about my Kankon constituency. नाही काणकोण तुजी एप्लिकेशनां कमी आसा प्लॉट चड आसात. No, there are enough number of plots. 14 एप्लिकेशन आसा. काणकोण हातून फक्त 14 एप्लिकेशन आसा आनी 72 वेकंट प्लॉट्स आसा. स्पीकर सर 20 पॉइंट प्रोग्राम हॅज बीन स्टॉप्ड. ताज्या मागीर आंबेडकर आवास योजना म्हणून आयली ती विड्रॉ जाली. आतां दीस गव्हर्मेंट अंडर आवर चीफ मिनिस्टर वी आर लुकिंग एट एफोर्डेबल हावसिंग थ्रू हावसिंग बोर्ड फॉर द इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS. ताज्या खातीर 20 पॉइंट प्रोग्राम फुडें वचचो ना. पूण जी तुजी 14 एप्लिकेशनां आसा as a special case I think talking to our chief minister we can try and clear this if this application need to be cleared. ताज्या मागीर जे लँड आसा I think we'll be re-looking at it from the point of affordable housing not by giving plots. कित्याक 20 पॉइंट प्लॉट जे दिताले स्पीकर सर खूब जाग्यांचेर एन्क्रोचमेंट्स धाकटे हे घाणी अनहायजेनिक कंडिशन आनी शेवटी यू कॉल इट अ स्लम. हाज्या फुडें लोकूय वाडटा लोकांची जिणूय वाडटा आनी 50,000 रुपया वर्साक जो क्रायटेरिया आशिल्लो तो म्हाका दिसना आज खंय बसता असो. एंड वी नीड टू गिव गुड कंडिशन्स फॉर आवर पीपल. शेवटी आमचे लोक बऱ्या हातून रावचे कित्याक जी भुरगे वाडटात ते फुडें तांकां गरज आसता ही. सो ताज्या खातीर एफोर्डेबल हावसिंग वील बी द थिंग. What about the cases which are pending for the encroachers? Deputy Collector, थिंगा केसी कितलेच आहा pending? Because encroachment in 20 point is a common issue which everybody has acknowledged. If you want, we will look into that also. But सध्या application जी pending आसा
ती जाता इतली बेगीन वेकंट प्लॉट समज आसा आनी वी नीड टू जस्टिफाय इन केस टू केस पळोवन वी वील हॅव अ आन्सर फॉर केस टू केस बेसीस. But those applications which are pending, तांकां first preference दी. Because they are pending for a quite long time. Because एक कमिटी फॉर्म केल्ली आशिल्ली अंडर आमचो अर्लियर डेप्युटी CM who had constituted a committee to look into this. Now you have to take two decisions. Government has to take a decision. What is the next process? How to go about? Since 20 point is closed. ताज्या खातीर we had decision जाते करूच we will take it. पण तुझी जी एप्लिकेशन काणकोणची 14 म्हणटा ती घेऊया. प्रश्नकाळ सोंपलो. गव्हर्नमेंट म्हणजे तूच गव्हर्नमेंट. करेक्ट. प्रश्नकाळ सोंपलो. 0 hour mention. Philip Neri Rodriguez.